प्रितीच्या बाबून तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 22वी चीट 1 ते 14 पर्यंत. आनी आयज जेजू एक लोग्ना परबीची वोपार घालता. आनी तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा आपल्या पुता खातीर लोग्ना जेवण दिलेल्या एका राजा पोरी सुर्गीचें राज. बाबून कितें घडटा? हो राजा आपलो पूत काजार जाता म्हणून तो आमंत्रण घालता सगल्यांक. आनी तो म्हणटा सगळे तयार आसा, येयात म्हज्या हें जेवण केलां म्हज्या पुताच्या लोग्ना पासत. आनी एक एकलो लोक जो ताणें आपयला तो येना. एक ना एक कितें म्हणटा. आपूण कितें एकलो म्हणटा हांवें नवे पाडे घेतल्यात म्हाका येवंक जायना. दुसरो म्हणटा आतां एक काजार जालां म्हाका येवंक जायना. आनी एक एकलो मनीस दुसरे भाशेन आपलें राजांव दिता आनी ह्या जेवणा खातीर येना. तो राजा कितें करता? राजा एकदम रागार जाता. कित्याक ताणें आमंत्रण घालां आपल्या पुताच्या लोग्ना पासत आनी हो लोक त्या आमंत्रणाक नाकारता. तो कितें म्हणटा? आपल्या शिपायांक वता म्हणटा रस्त्यार वचान सगल्यांक आपयात ह्या म्हज्या जेवणा पासत. थंयसर एक मनीस आसता जो तें न्हेसप ज्या लोग्नांक घालूंक जाय तें त्या वेळार जो लोक लोग्नांक येतलो तो तांकां एक कितें म्हणटा ते भाशेन एक आंगोस्त्रण हाडलें घालपाचें लोग्नाचें. आनी एक मनीस थंयसर घालिना आनी तो आमंत्रणाक नाकारतना तो येता. आनी तो थंयसर जेन्ना तो थंयसर भितर आसता राजा येता आनी ताका पळयता आनी तो म्हणटा तुवें तें जें घालपाचें आहलें तें काजाराचें कित्याक घालूंक नाय तुवें? हीं आंगोस्त्रां कित्याक घालूंक नाय? आनी तो ताका काडटा थंयसरलो आनी ताका भायर मारता. आनी जेजू शेकी कितें म्हणटा 14वी वडीन? तो म्हणटा कित्याक आपयलीं जातीं पूण विचून काडलेलीं थोडीं. भाव भयणीनो, आयची वोपार कितें शिकयता आमकां? जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो सुर्गीच्या बापान जुदेवांक एक आमंत्रण दिलें आपल्या पुताचें. आनी जेजू आयलो जुदेवा मदें जल्मलो आनी थंयसर तांकां शिकोवन दिवंक लागलो. पूण त्या जुदेवा लोकांनी ताका नाकारलो. आनी ताका नाकारलो म्हणून देवान कितें केलें? देव ओगी रावलो. देवान तें आमंत्रण सगल्या लोकांक ह्या संवसारान दिलें. म्हणजे ह्या वेळार तें शिवर्तमान आतां सगल्यांकूच उक्तें केलां. फकत क्रिस्तांवूच न्हय, फकत आमी जी गरजेक वता फकत आमी तें देवाचें उतर आयकोपाचें न्ही. ह्या आख्ख्या संवसाराक हें देवाचें उतर उक्तं केलें. आनी आतां हें आमंत्रण जेजूच्या राजान सगल्यांक दिलें. पूण आमी हें आमंत्रण खरेंच ताका आमी नाकारला वो खरेंच आमी हें आमंत्रण घेतलां आनी आमी ह्या लोग्नांक आमी हाजीर जाल्या? ह्या लोग्नांक हाजीर जावपाक वो ह्या जेवणाक हाजीर जावपाचें हाचो अर्थ कितें? जेन्ना जेजू आपलें उतर उलयला ताणें आमकां सांगलां हें करूंक जाय, ताजे उतराची आमी बावर दवरूंक जाय. आनी जेन्ना आमी ताजे उतराचेर बावर दवरता खरेंच तें उतर आमी पाळटा. खरेंच आमी जेजूक आमी आमचो सोमी आनी धोनी म्हूण मानता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता फकत आमी आयकता पूण हें केन्नाच पाळिना आमच्या जिवितान. फकत आयकता दिसभर आयकता, आयताराच्या आयतार आयकता पूण आमचें जिवीत केन्नाच बदलना. तर आमी जाता त्या जुदेवा भाशेन फकत आमी त्या आमंत्रणाक नाकारता आनी आमी खरेंच जेजूच्या फाटलावदार जायना. पूण जेन्ना आमी तें देवाचें उतर आयकता ताचेर नियाळ करता तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा खरेंच आमी ह्या आमंत्रणाक हाजीर जाता आनी खरेंच जेजूक आमचो सोमी आनी धोनी म्हणून आमी आमचें जिवीत सारता. भाव भयणीनो, जेन्ना आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आमकां गरज ह्या जेजूच्या उतराचेर आमी आमची चोत्राय धरून ताचेर आमचो नियाळ करून आनी तें दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या जिवितान आमी तें उतर पाळून. भाव भयणीनो, आमी फकत मागणी कोत्ता जाल्यार
आमी खूब मागणे देवस्पण आमचें खूब जाता जाल्यार पूण आमी खरेंच देवाचें उतर पाळिना आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी त्या जुद्या भाशेन जाता आमी जेजूक नाकारता ताचें आमंत्रण आमी नाकारता हे सुर्गीच्या बापान जें आमकां जेजू धाडला ह्या संवसारान तें उतर उलयलां आमचे पासत तें बरयलां बायबलाचेर आनी तें आमी उतर जेन्ना आमी पाळिना खरेंच आमी ह्या आमंत्रणाक नाकारता आयज गरज आमकां हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें आमचे दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून आनी खरेंच ह्या जेजूच्या आमंत्रणाक आमी हाजीर जावपाक भाव भयणीनो जेन्ना आयज हे शिवर्थनान आमी आयकता गरज आमकां आमची सगळी चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरपाक आनी खरेंच आमचें जिवीत जैतीपणी आमी सारपाक आयज हांव सजमतां की आयतारा दीस जेन्ना आमी घरा आसा आमच्या फॅमिली बरोबर हें शिवर्तमान आमी वाचुया हाचेर नियाल करुया आनी आमी खरेंच एक थाराय करुया ओ आमी एक निचोय करुया ओ आमी आमच्या दिसपट्या जिवितान हें देवाचें उतर आयकोपाक आनी सदां पाळपाक हें आमी आमचो थाराय जावनी तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा